थिंगा वयतरेच कळ्ळें की एक सादीक बेल्लारी ह्याच्या घरांत तेजी मर्डर जाल्ली आसा. गळ्याचेर ते शार्प वेपनांनी वार करून तेजी मर्डर केल्ली आसा आनी तेजे बेडाचेर तो आसलो. मागीर आमी आमची सगळी फॉर्मालिटी केली. मागीर आमचे एक्सपर्ट टीम आपयली. त्यांनी सगळी आमी सगळे पंचनामा करून आमी बॉडी शिफ्ट केली. मागीर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक स्टार्ट केलें. इन्व्हेस्टिगेशन करता आमकां कळ्ळें की प्रायमा फेसी हितून 2 जाण एक्यूज इन्वॉल्व आसा म्हणून पयलीं. त्या प्रमाणे तेंचें नांव आमी व्हेरीफाय केलें. तेंचे तौसिफ कादरमानी एज 20 इयर्स आनी दुसरो कादरमानी एज 28 इयर्स. हे दोगांचे आमकां प्रायमा फेसी मेळ्ळें. आमी इमिजिएटली तेंचे सगळें आमी इन्व्हेस्टिगेशन करून कळ्ळें की ते बंकापूर कर्नाटका हे थिंगा गेला म्हणून. इमिजिएटली आमचे PIन टीम फॉर्म केली. PI अरुण देसाईन टीम फॉर्म केली. आमचो PSI प्रशांत भगत, मागीर आमचे ASI दिलखुश वेळीप, मागीर समीर सुधीर सोमनाथ, मागीर आमचो गोरखनाथ गांवस, दुसरे आनी बाकीचे आमचे स्टाफ इमिजिएटली रश जाले आनी थिंगा वचून आमी तांकां ताब्यात घेतले आनी हाडले. हेंचे सगळे आमकां हेचे मदें सगळे आमकां हें करपाक आमचो SP सावथ हेणें आमकां तेजे डायरेक्शना अंडर आमी टोटली कारवाय केली आनी तेमकां हाडून आमी आतां तांकां मुखाल्ली आमी तेंचें इंट्रोगेशन आनी चालू आसा स्टार्ट करतले. तशेंच तांकां आयज आमी कोर्टा फुडें प्रोड्यूस करून आमी फुडलो रिमांड घेतले आनी मागीर मुखाल्लें इन्व्हेस्टिगेशन हेतून आनी कितें आसा कोणी कोणी इन्वॉल्व आसा आनी सगळें इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करतले आनीक आमी तेंचेर सक्त कारवाय करतले आनी दुसरेच कोणी इन्वॉल्व आसले तेंय पळयतले हेतून कितें आसा तें आमी घेवन मुखाल रिमांड घेवन आमी फर्दर आमचें इन्व्हेस्टिगेशन हेतून कितें आसा तें करतले. आतां सध्या इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें कालच जालां. राती लेट तांकां सकाळी ऑलमोस्ट म्हळ्यार सकाळी तांकां हाडले आसा. अजुनूय तर कांय आमकां आमी तांकां हें करूंक पावले ना कित्याक आमचो स्टाफ घेवन येयल्ले ते अजुनूय सारकी हें पसून जाल्लें ना. आमचो PI अरुण देसाय तेंचे इन्क्वायरी आतां सद्या ते चालू आसा. अजुनूय हेजे मुखार आमकां कळटलें की तेजी ही मर्डर करपाचे फाटल्यान कितें हेतू आसा कितें तें आमी मुखाल्ली कळटलें. कित्याक प्रायमा फेसी इन्व्हेस्टिगेशन आतां आमगे स्टार्ट आसा. ते त्याच एरियेक म्हणजे ऑलमोस्ट थोडेशे डिस्टन्साचेर थिंगा रावताले अशें आमकां कळ्ळां. ते ओरिजिनली फ्रॉम कर्नाटका, बंकापूर कर्नाटका, सोनूर कर्नाटकाचे. थिंगा अशें आमकां कळ्ळां. मुखाल्ले आमी फायंड आवट करतले ते कितें थिंगा रावताले, केन्ना सावन रावताले, कोणा घरान रावताले कितें आमी सगळें तें व्हेरीफाय करतले. अजुनूय आमकां तशें तरी कांय हें केलें ना पूण ते भाड्यार रावताले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. अजुनूय आमी तें व्हेरीफाय करतले. कितले तेंप जाले ते रावता कितें तें सगळें आमी व्हेरीफाय करतले. ना भाव न्हू ते डिफरंट भाव न्हू ते सरनेम पसून तेजी डिफरंट आसा. ते दोगांय भाव न्हू बट ते डिफरंट भाव न्हू ते ते पळयतले न्ही. अजुनूय आमकां तेतूंत हें ना पूण आमी मुखार इन्व्हेस्टिगेशन कळटलें. आयजच फर्स्ट दीस न्हू तांकां आमी घेयला. आयज रात सकाळी ते ऑलमोस्ट 4 सुमार पावला आनी येवन तेजे नंतर मुखाल्लें आमी आयज पोस्टमॉर्टम केलें आनी मुखाल्ली आमी हें करतलेच. आतां कोर्टा आमकां प्रोड्यूस करून रिमांड घेतले मागीर मुखाल्ली आमकां टायम मेळटलो करपाक. आमचे सारकें डीप वयतले. तेंची एकट्याचें नांव तौसिफ कादरमानी वो 20 इयर्स एक्यूज. दुसरो आसा तो कादर खानजादे वो 28 इयर्स. हे ओरिजिनली कर्नाटकाचे. ते हिंगा रावताले अशें प्रायमा फेसी आमकां मेळ्ळां इन्फॉर्मेशन. व्हेरीफाय मुखाल्लें आमी व्हेरीफाय करतले. न्हू तें आतां तें हाडला म्हणटकीर आमी आतां मुखाल्लें तेंचें तें वेपन कितें यूज केलें आमकां पळयल्यार दिसता की तें शार्प वेपन. ते कितें आसूं शकता, कोयते आसूं शकता, तलवार आसूं शकता, चॉपर आसूं शकता. आतां आमी मुखाल्लें इन्व्हेस्टिगेशनाक कळटलें चॉपर कितें यूज केलें तेमी आनीक मागीर तेंचें कितें रिकवरी करपाक तें आमी अजुनूय तर आमी तेंचें हें डीप इंट्रोगेशन केलें ना. आतां हाडलें आसा
हाडून बंकापूर बंकापूर कर्नाटका बंकापूर सवनूर कर्नाटका म्हणजे ऍक्च्युअली आय थिंक सवनूर दल्लारी डिस्ट्रिक्टाक पडटा अशें दिसता म्हाका हावेरी तेजें नांव सादीक बेल्लारी तो 23 वर्सांचो आनीक लास्ट स्टॉप धुमडामो दावोली लास्ट स्टॉप आसा थिंग तेजें घर तो आवय आनी बापूय तेजी रावता तेंचे बरोबर रावतालो पण तो सुटोन बी आयिल्लो बेलीचेर बी अशें कितें ना ते अशी इन्फॉर्मेशन आसा बट आमी व्हेरीफाय करतले सुटोन येयल्लो काय तो कितें तें बट आमी व्हेरीफाय करतले ते एक्यूज धरले ते आनी खंयच्या क्रायमान बी इनवॉल्व आशिल्ले आतां सध्या अजुनी तर व्हेरीफाय केलें ना पळयतले कळटलें आमी त्या कर्नाटका पुलिसांनी कॉन्टॅक्ट करून पळयतले की तेंचो थिंगाय बी कितें इन्वॉल्वमेंट आसा जाल्यार कळटलें आमकां खरें तेंचो पास्ट हिस्ट्री कितें आसा दे आर क्रिमिनल बॅकग्रावंडाचे की ना हें आमी तेंकांय कळटलें आमचें आमी गोंयांत चॅक करतले ते आनी खंयचे क्रायमान इनवॉल्व आसा ते एसोसिएट्स कोण हे सगळे आमी व्हेरीफाय करून हें करतले बट कर्नाटका पुलिसांक ऑलरेडी आमी हें केल्लें आसा कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा की तेंचे कितें तेंची गांवांत कितें तेंची जर क्रिमिनल रिकॉर्ड आसल्यार आमकां कळोवचो टॅलंट व्हेरिफिकेशन करता आमचे बीट स्टाफ करता मागीर थोडे आमचे ATSय करता चालू आसा आमची पुलीस स्टेशन लेवल आमी करता सायड आमचे एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड पळय आसा ATS तेय बी करतात आनी जर आमी क्रॉस चॅक ते करता आमी केल्ले तेजेर क्रॉस चॅक ते करता सपोज थोडे कोण आमी थोडे हांव म्हणना की आमचे कितें थोडे उरता बी ते क्रॉस चॅक ATSय करता आनी ते मागीर आमकां कळयता की हे चुकोन उरले जाल्यार मागीर तेमी आमी वचून आमचे हे करतात बट करतात थोडे आमी अशें म्हणना थोडे बी उरोंक शकता करनासतना उरपाक शकता बट आमी मोस्टली आमी आमचे हितूंक करता आनी मागीर तेंची हें घेवपाक आमी दुसरी हितून धाडटा स्टेटीन धाडटा व्हेरीफाय करपाक ते चालू आसा टॅलंट दवरले न्ही जाल्यार ते एक फॉर्म भरून दिवपाक जाय आनी एक प्रोसिजर आहा न्ही ते करता पण लोक चडशे थोडे आमचे सिटीजन आमचे जागरूक सिटीजन आसा ते भाड्यार दवरले जाल्यार ते खरेंच हाडून दिता ना जाल्यार ते हाडना जाल्यार आमचे पुलीस वयता बीट स्टाफ वयता आनी तांकां सांगता तुमची भरली ना जाल्यार भरून दिया सांगता तितून आमची स्टाफ करता थोडेशे उरले जाल्यार मागीर सेकंड जेन्ना पळय एक रावंड जालो सेकंड रावंडाक थर्ड रावंडाक आमी ऑलमोस्ट तेंचे कडच्यान भरून घेता ते रेंटेड रूमाक रावताले तातूंत कोणाक कशे व्यक्ती केल्यात ना आमी आज सद्याक इन्वेस्टिगेशन आमी इन्क्वायरी सगळे हाडीत आसता कोणी सगळे कोण आमकां पळय मातशें कितें लिंक आसा तांकां सगळ्यांक हाडटा तेंचे कडेन पळयता कितें आसता आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा पण अशें म्हणजे प्रिमा फेसी ते रेंटेड रूमार रावताले अशें आमी आयकलां पूण पळया व्हेरीफाय अजुनी केलें ना आमी आतां आमी डिटेन केला अशें म्हणटाले ना आमी इन्क्वायरी सगळ्यांक लोकल पळय कोण आसा आमी कोणाक कोणी आतां एक तरी क्रायम जायना फुडें सगळ्यांच्या पयलीं लागीं कोण आसता ते शेजारी आसता बाकीचे कोण थोडे तांकां विचारून बाबा केन्ना तुमी आसले नासले थोडे सांगता आमी आसले त्या टायमार आमी कामाक गेल्ले तांकां सगळें हाडून आमी इन्वेस्टिगेशन हो प्रोसेस न्हू सगळें हाडपाचो प्रोसेस न्हू तो आमगे सद्या चालू आसा साहेब हालीं दिसान क्रायम खूब वाडल्या आनी आमचो गोवा वॉर्डाचो चीफ विजय सरदेसाय म्हणटा गोवा पुलीस वीक आहा आनी ताका लागून गोंया सगळे क्रिमिनल गोंयान क्रायम करपाक गोंय उजार करता तुमी कितें म्हणटा पळय आमी गोवा पुलीस सगळे कडेन आमी गोवा पुलीस सगळे जे क्रायम जाल्ले त्यो आमी सगळे डिटेक्ट करता अशें न्हू आमी प्रिवेंशन एज वेल एज डिटेक्शन आमची सारकी बरें आसा आनी आमी सगल्यो हांव आमची हांव मडगांव सब डिविजन म्हणून हांव सावथ डिस्ट्रिक्टाचें जावं गोंयचें सांगता सगळी आमची जितली पळय मर्डर जावं जी क्रायम जाता पळय न्हू त्यो आमचे पुलीस ऑफिसर सगळे हार्डवर्क करून आमची सिनियर ऑफिसरांचे सुपेरियर ऑफिसरांचे गायडन्सान आमी मोस्टली डिटेक्ट केल्ले आसाय सारक हें केल्लें आसाय आनीक आमी सगळी क्रायम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन वी आर डुईंग वेल फातोर्डा ती पयर त्या दीस पळय मर्डर जाल्ली थिंगा आमी एकट्याक विरेश येल्लप्पा मदार 28 वर्सांचो ह्या एक्युजाक आमी अरेस्ट केला की तेणें कन्फेस केलां की आपल्यान तेजी मर्डर त्या दीस तकलेर फातर घालून मारले म्हणून आयज सकाळी ताका आमी तितक्या त्याच माडेल एरियाक आमी ताका अरेस्ट केला ताकाय बी आमी कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले
रिमांड घेतले आनी मुखाल्लें पळयतले तेणी कित्याक लागून तेजी मर्डर केला हें सगळें आमी व्हेरीफाय करतले. सर तो नोंद जाला तर कोण मेला मेलो तो अजुनूय नोंद जालो ना बट आमी तेजी लोक हें सगळें धाडला सगळे बाकीचे आमकां चड अशें दिसता तो पळयलो जाल्यार तेजी कर्नाटका असो दिसता तेजी हें पळयलें जाल्यार कर्नाटकान नेबरींग आमची डिस्ट्रिक्ट आसा कारवार डिस्ट्रिक्ट बेलगांव डिस्ट्रिक्ट ह्या सायडी सिंधुदूर्ग डिस्ट्रिक्ट